नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक GNHच्या अपडेटीन परत एक फावट येवकार. ही अपडेट तितलीच वेगळी आसा कारण आमच्या गोंयांत आमी चोरयोच्यो घटना आयकता, पूण ही केस मातशी वेगळी आसा. एका आवयन आपल्या चलयेचेरूच चोरयेचो आरोप घातिल्लो आसा. कितें एक्झॅक्टली बातमी आसा, तनया परब सब एडिटर आमचे बरोबर आसा. तनया येवकार सगळ्यान पयलीं. आनी म्हाका ही केस आमच्या गोंयच्यो आमी खुबश्यो केसी आयकता चोरयेच्यो बीन आयज काल, पूण ही केस मातशी वेगळी दिश्टी पडटा. कितें जालें, कितें आसा बातमी? सो एकल्या आवयन आपल्या चलयेचेर आनी बॉयफ्रेंडार एक कंप्लेन घातल्या. ती म्हळ्यार की त्या बायलेचे तेंच्यांनी दागिने चोरले आनी एका फायनान्स कंपनीक दिले आनी कर्ज करून स्वताकूच यूज केले म्हणली. ही एक वेगळ्या टायपची बातमी आमकां आयकूंक मेळटा. आवयन आपल्या चलयेचेर आनी ताच्या बॉयफ्रेंडाचेर ही केस घातिल्ल्याची आमकां दिश्टी पडटा. ही प्रायमा फेसिया ह्यो ज्यो बातम्यो आमकां आयकुपाक मेळटा. एक्झॅक्टली कितें जालें तूं जर आमकां विस्तारान सांगूं शकता? सो तिच्या आवयन आपल्या चलये कडेन फेब्रुवारी ते 10 मार्च मेरेन ते दागिने जे असले, तिचे सगळे दागिने असले ते सांबाळपाक दिल्ले. त्याच्या ताब्यान असलेले, ते चेडवाच्या ताब्यान असलेले. आणि जेन्ना तेजी परिस्थिती, आवयची परिस्थिती बिगाडपाक लागली तेन्ना ती हॉस्पिटलायज असलेली. आणि तेन्ना तेच्या चेडवान आणि त्या चेडवाच्या बॉयफ्रेंडान ताच्या रुमान आयली ती आणि त्यांच्या कपाटातले ते 2 लाखांचे जे सोन्याचे दागिने असलेले ते चोरले आणि ती गायब झाली. आणि मागीर तांकां डावट उपरांत घरा गेल्या उपरांत हो डावट मारलो आणि मागीर चौकशी सुरू जाली. कितें जालें? हय, मागीर तिका डावट मारलो आसतलो की ही जी चेडू आपले गायब जाला हेणेच आपले दागिने जे आसा, भांगर जे आसा ते व्हेला आसतले, चोरला आसतले. सो हय, खरेंच आसलेले. जेन्ना चौकशी जाली त्यांच्या भितरल्यानूच चौकशी केली तेन्ना अशें कळून आयलें की ते चेडवाचो जो बॉयफ्रेंड आसलेलो आनंद म्हणून, ताणें एका फायनान्स कंपनीक ते दागिने विकलेले. ताच्या गहाण दवरलेले आणि कर्ज घेवन तेंच्यांनी ते स्वताकूच वापर केले तेचो. आणि ही कंप्लेंट खंय रजिस्टर जाल्या सध्या? वेर्णा पुलिसांनी ही कंप्लेंट रजिस्टर केली. खंयचे धारा, खंयचे BNS लायल्ली आसा तुमी सांगू शकता म्हाका? ओके, वेर्णा पुलिसांनी कंप्लेंट नोंद केल्या आणि BNS कलम 305, 316(2), 49 आणि 35 अंतर्गत हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा तेंच्यांनी. तशेंच फुडली जी तपासणी आसा ती PSI राजदत्त आरसेकर करता. ते PI आनंद शिरोडकर यांच्या देखरेखी खाली आणि DYSP गुरुदास कदम हांच्या मार्गदर्शना खाली तक्रार चालू आसा. सो एकंदरीत सांकवाळे रावपी एक फॅमिली आणि तातूर जे आवयन आपल्या चलयेचेर आपले भांगर चोरले आणि ताज्या बॉयफ्रेंडा बरोबर हे भांगर एका कंपनीन घाण दवरले, म्हणजे जे गोल्ड लोन असता ते कंपनीन घाण दवरले, पयशे काडले आणि स्वताचेर मोडले हो आरोप सद्याक आसा. आणि अशा तरेचे चोरयो सद्याक जावपाक लागिल्ले आसा. ही अपडेट तुमच्या मुखार हांव घेवन आयिल्लो आणि आमच्या बरोबर सब एडिटर जे आसा तनया, तांच्यांनी ही अपडेट तुमच्या मुखार हाडली. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स. पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब. एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, click your first, make your mark.